नमस्कारो विश्व कोंकणी वाहिनींतू सर्व वीक्षकांक स्वागतो. आयचे कार्यक्रम आसा स्वावलंबी पावलं. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ व्यार सुरू करताना फक्त एक व्यार करची कतिरी मात्र नाही, ताज वटोची एक बदलावण हाडच्याक प्रयत्न करताची. आजी आमगेलो टसची तसलंतुल एक जन आमगेल सोयरी जावन आसाची संदर्शनाक प्रेरणादायी उद्देजकी श्रीमती प्रीति शणाय. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಲೆನಾಡಂತೂ ಸುಂದರ ಜಾಗ್ಯಾರ ವಾಡ್ಡುನು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಟ್ಟು ಲಾಯಕ ಸಂಬಂಧದವನು अनन्य परिसर प्रेमी जावन आसाची. 2020 अंतू हानी सूर केलेले हांगेले ग्रीन तारा ब्रँडाचे बॅग आजी आमगेल भारत देशांत पुराय लायक नाव घेतला. सूर केलेले 4 वर्ष भितरी हांका 8 अवॉर्ड्स मेळ्ळेची. ते खंयचे अवॉर्ड्स म्हूण आमी आतां आयकुया. PRCI पब्लिक रिलेशन ऑफ इंडिया हांगेले एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट विभागा सुकून अत्युत्तम स्टार्टअप प्रशस्ती. अर्थाची ऑक्टोबर 2025 म्हळ्यार 2025 अंतू चाणक्य अवॉर्ड PRCI गोवांतू मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांगेल हातांतू दिव्य हातांत आनी घेतिल्लो आसा. ग्लोबल चेंबर ऑफ कन्झ्युमर रायट्स इंडिया हांगेले बिझनेस एक्सलन्स अवॉर्ड. GSB सभा मुंबई 2025 मार्च अंतू श्रेष्ठ महिला उद्यमी प्रशस्ती. मैसूर रत्न अवॉर्ड इनर व्हील क्लब मैसूर गोल्ड हांगेले सुकून मेळ्ळेले आसा. अशी हलव एक्सलन्स अवॉर्ड्स हांणी प्राप्त केला. बॅग्साचे आतां हांव सांगिले ग्रीन तारा बॅगाचे यशस्साचे मार्क्स आशिल्ले शिल्पी आनी संपादकी आनी ताजे CEO आमगेल सोयरे श्रीमती प्रीति शणाय हांकां गौरवपूर्ण जावन आमगेल विश्व कोंकणी वाहिनींतू स्वागत करया आनी मागीर हांगेला उल्लोन आनीक मस्त सकड विषय ऐकुया. एया सुर्वे हांकां स्वागत करया. नमस्कार. ನಮಸ್ಕಾರ. आमगेल विश्व कोंकणी वाहिनींतू आदरणीय स्वागत. सुर्वे आतां आमी एक व्हिडिओ पळया. येस आतां हे व्हिडिओ री आमकां पळोवन कळ्ळे प्रीति शणाय हांगेले ग्रीन तारा बॅग बद्दल म्हळ्यार कितलेक लायक जावन आमकां युजफूल जावन आसा म्हळ्यार विशयांतू. त्या खातीर सुरवेक प्रीति शणाय तुमकां धन्यवाद आनी आनीक कसं म्हळ्यार अभिनंदन. कंग्रॅच्युलेशन्स फॉर विनिंग अ नंबर ऑफ अवॉर्ड्स फॉर युअर बिझनेस. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ओके सो बिफोर वी बिगिन बुकार वचपश फुडें हांव एक तुमकां सांगता कसं निवगीत कसं म्हळ्यार तुमी एक मलेनाडू एरियांतू वाड्डून बाल्यांतूची प्रकृती विशयांत पुराय मस्त एक प्रकृती वयर परिसर प्रेमी जावन आशिल्ले. हाका पुरा कारण कसले आनी म्हणटा तुमगेले एक परिचय दिताच एक सांगता की. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಗೆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗಾಂವ್ ಇವನು ನಿಧನೂರು ನಗರ म्हणो ते शिवमोगा जिल्ह्यांत असते.
सो मिगेले आनु गुरुदत्तराव म्हणो आम्हाला नाव सहना म्हणो सो आम्ही 4 जण 2 जण भाऊ 2 जण बहिण्यो ओके सो आमगेल गांव एक नमून विलेज टाइप म्हळ्यार हिस्टॉरिकल टेम्पल्स फोर्ट हो हो नई गद्दे तोट मस्त रूक मस्त चंद गांव आमगेलो सो मिगेले एज्युकेशन 10th ताई बिंदुनु नगर ಅಂತ ಜಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾವ ಹೊಸನಗರ ವಚ್ಚುನು 5 years अप एंड डाऊन करून शिकेली काही शिमोगांतुची नाही होसनगर म्हणून आमगेल गावात तुकून एक हाफ एन आवर हो हो वाट ओके सो एव्री डे बस सार वच्चु आशिल्ले सो 5 years हाव बस सारी एव्री डे अप एंड डाऊन करून डिग्री कंप्लीट जाले डिग्री विथ कंचांतु डिग्री विथ बीकॉम बीकॉम ओके ओके गुड 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 तशी तशी सो कॉलेजिग पुराय ते शिमोगा जाले येस वय ओके व्हेरी नाईस आता तुम्ही बॅगा ग्रीन तारा बॅगा बिझनेस आसाची या बॅग करचे पश पुढे एक नॉनच्या बिझनेस सुरू केलेले वय राईट नंतर या बॅग सुरू केलेले हाजी विषय थोडे सांगता की तेव्हा डिग्री नी कंप्लीट जातर आम्ही मैसूरा शिफ्ट जाली सो मैसूरा येत्तर म्हाका ಹೊರಡಿಗೆ जाल्ले सो ಹೊರಡಿಗೆ जातर हांव फुल टाइम होम मेकर जावन आशिल्ली सो तेदना कुकिंग म्हाका मस्त इंटरेस्ट आशिल्ले सो तेदना हांव कसा केले घरकडे बसून कसं नाही करू का म्हणून पिकल्लांनी करचे स्टार्ट केले आणि ते पिकल तुमगेले जना पुश जावन वय एक सानशी बिझनेस करू वय वय स्मॉल स्केल बिझनेस अशी स्टार्ट केला ओके ओके वंडरफुल मागीर ग्रीन तारा येवचे टर्निंग पॉइंट कसो आशिल्ले ग्रीन तारा म्हळ्यार आम्ही तदनंतर कसं आयडिया केली म्हळ्यार पेपर बॅग्स करून बिझनेस स्टार्ट करूया म्हणून अशी लेखले कडे ते पेपर बॅग वन टाइम यूज सो आम्ही कसं केले वन टाइम यूज पशी आम्ही मस्त काल बाळके उत्तसले बॅग्स रेडी करूया म्हणून आयडिया येताना आमका कॉटन बॅग्साचे मध्ये येयले ओके 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 आणि तंतु ते ग्रीन तारा म्हणून नाव येवच्याक इज देर एनी कसले वय कसं म्हळ्यार ग्रीन तारा म्हळ्यार आम्ही आमगेले बॅग्स आसा ना इको फ्रेंडली बॅग्स ते परिसर स्नेही बॅग्स सो परिसर म्हळ्यार ग्रीन म्हणून आम्ही कसं नाही आमगेले एक फर्माक नाव सोदू का म्हणताना आमका ग्रीन तारा म्हणून एक नाव मेळ्ळें कडे पळयल्यार ते शी इज अ बुद्धिस्ट गॉडेस ग्रीन तारा तुमकां ಗೊತ್ತುನಾ ಗೊತ್ತು नाशिल्ले कडे कळले तशी तशी ते नाव आयले ग्रीन तारा ग्रीन तारा दे आर त्यांनी कसं म्हणाली नेचर लवर्स येस परिसर प्रेमी असतात बुद्धिस्ट लायक मॅच लायक जावन मॅच मेळ्ळे ओके हे सुरू करताना तुमकां सुरवाती दिसताना तो कसं पुराय हें आशिल्लें कसं चॅलेंजेस सवाल वय वय मस्त चॅलेंजेस आशिल्ले 2020 सुरू जालें वय सूर केल्लेले आमकां नेक्स्ट मंथ अशी कोविड स्टार्ट जाले अहो कोरोना स्टार्ट जाले सो कडे 3 months आमी फुल क्लोज करून सोडले म्हळ्यार हांव हॉस्पिटल एडमिट जाल्लेली मेलबॉम म्हणून एडमिट जाल्लो सो 3 months आमी कसं नाही करनी फुल क्लोज करून दवरलेले कडे आफ्टर 3 months आमी अगेन वी स्टार्टेड सो तदनंतर एक्झिबिशन्स पर आमी अटेंड केले सो ऑल ओव्हर इंडिया तुमगेले बॅग्स प्रोडक्ट्स वय प्रोडक्ट्साचे अच्छा सो थंय आमकां विजिबिलिटी मेळ्ळे सो आमी आयल्यांक पुरा विजिटींग कार्ड दित तशी तेंची रिगार्डिंग अवर बॅग्स सो जनाक तशी आमगेले प्रोडक्टा बगे करचे स्टार्ट जाले तदनंतर आमकां कॉल्स इन्क्वायरीज मस्त येवचे स्टार्ट जाले तशी बिझनेस पिकअप जाले based on attending the expo yes expo yes okay very nice continuously 2 years all over India attend jala expos या प्रीती हा आणि आता तुमगेला विंगड खंयची खंयची नमुने बॅग्स आसाची एक आता कंपार्टमेंट बॅग सांगला म्हणायची आमगेले येत ಹೊರಡಿಕ ಮುಂಜಿನಿ करता पळय फंक्शनाक म्हणून आमी तांबूला म्हणून दिताची पुराकडे म्हणजे आर्लू स्वीट्स ते कसं करतात ती चिडता जन प्लास्टिक कवर असल बॅग नातल्यारी नॉन वन बॅग्स म्हणून एक असतात बळचे क्लॉथ बॅगशी असता बट तंतवरे प्लास्टिक असता 70% तशी आम्ही ताजी बदलाक आमी कसा केला कॉटन आणि तांबूला बॅग्स म्हणून केला ते प्रिंट आणि जावन एक म्हणून पळोवचे वरे बारी लुक असता अच्छा दिल्लेरी तुम्ही वेंगड्यांक आतां एक 2-3 years यूज करेत ओ हो मेमोरेबल असता तान तुझ्या जेले नाव आणि प्रिंट करून घेता चल्ले नाव घरा नाव गृहप्रवेश गुड आयडिया तसल पुरा मस्ती जन करून घेता असता सो प्लास्टिक बॅग जे होते नॉन वन बॅगा बदलाक कॉटन बॅग्स अडॉप्ट करून घेतले रे सकनाका मस्त
आणि विंगड खंयचे नमुने अनेक आमगेले स्पेशल बॅग आसा पर्स कम बॅग म्हणून ते तुवें पर्स तशी यूज करता आशेत तू खंय भायर वता शॉपिंग करता हम्म. तेन्ना तू तांगे लागीं एगेन प्लास्टीक कवर बॅग घेवका म्हणना कॅरी बॅग सो ते ओपन केल्यार तुका बॅग जाता हॉट बॅग अच्छा सो तू तांतू पुरा तू घेतील पुरा तांतू स्टफ गांगेनो ಗರಾಯನು ಹಾಂಡವರ್ನು ವಾಪಸ್ ತೂತೆ ಪರ್ಸ್ ಶಿಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಜಾಬ್ ಉನಿ ಜತ್ತ ವೈ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಸ ದುಡ್ಡು ಪ್ರಗಲುಕೆ ಲೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ದುಡ್ಡು ಗಾಲೈತ ಅಗೇನ್ ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಂಡಿರೈತ ಓಕೆ ಹಾ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಸೊ ವಿಂಗಡೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಮ್ಗೂ ಕಮ್ಮಣ್ಣ ತುಗೆಲಿಗೆ असतं ಬ್ಯಾಗ್ येस एव्हरी टाइम अमेझिंग लायक असं आणि तुमगेले रेट्स कशे असता इन केस आयडियाज बिगिन फ्रॉम 100 रुपीस तुकून असं गेले म्हळ्यार फॅशन बॅग्स पर्सस आणि प्लेन बॅग्स ಅಂತ 20 रुपीस तुकून गेले बॅग्स अच्छा प्लेन बॅग्स ओके 20 रुपीस तुकून स्टार्ट जाता डिपेंड्स ऑन द साइज क्वालिटी ऑफ द फॅब्रिक या प्राइस फिक्स जाता येस गुड आयडिया लायक विषय तुमगेले या बॅग करचे क्रिएटिव्ह प्रोसेस कसं इथं मला रे तुमगेले बॅग नवे डिझाईन जेवो त्या परिसर प्रेमी म्हण जेवो सगळे लायक नाव पाविल असं सो हाजी क्रिएटिव्ह प्रोसेस कसं म्हणून सांगेत की आमका क्रिएटिव्ह प्रोसेस म्हळ्यार आमी इको फ्रेंडली जाल्ले निमित्त कॉटन आणि जूट फॅब्रिकान मात्र करता सो दे आर बायोडिग्रेडेबल नो प्लास्टिक इज यूज्ड नो प्लास्टिक नो लेदर नो रेक्झिन अच्छा आता ज्युको फॅब्रिक म्हणून एक आम्ही ताजोटू इंट्रोड्यूस केला इज अ मिक्स ऑफ जूट आणि कॉटन ओके सो 3 फॅब्रिकांत आम्ही बॅग्स करता ओके तांतू मस्त व्हरायटीज आसा बॅग्स तुझी सो मेनी व्हरायटी त्यांचे खंयचे नमुन्याचे म्हळ्यार तांतू प्लेन बॅग्स आणि फॅशन बॅग्स म्हणून 2 कॅटेगरी येता सो प्लेन बॅग्सान तू प्रिंट आणि करूंक वयता कस्टमाइज करूं खंयचे कॉर्पोरेट ब्रँडिंग जेवो खंयचे एक शॉपाचे तांगे नाव जावका जाल्यार कोण दिता कस्टमाइज्ड कस्टम प्रिंट सो अनेक हे फॅशन बॅग्स तांतू मस्त व्हरायटी आसा मोर दॅन 50 व्हरायटी आसा पर्स स्लिंग बॅग्स लंच बॅग्स मार्केट बॅग्स गुड तशे वी हॅव बॅग्स फॉर ऑल पर्पस वंडरफुल सो ते रिटर्न गिफ्ट ताका पुरा परचेस करता ऑर्डर्स मेळटा घेतात तांते एक स्पेशल बॅग आसा कंपार्टमेंट बॅग म्हणून नवेची नवे ताजे विषय सांगू जात की ते मल्टिपल पर्पस बॅग ते आणि मल्टी पॉकेट्स असतात एक 6 पॉकेट्स तू तरकारी हाडू वता दೊಡ್ಡ पॉकेट्स दೊಡ್ಡ पॉकेट्स एक हाफ केजी ताई धरता एक पॉकेट आन सो तू तरकारी हाडू वताना एक 5 तरकारी घेता तू कसं करता सेपरेट कवर घालून दितात प्लास्टिक कवर त्या अवॉइड करचे उद्देशाಗೋಸ್ಕರ आम्ही ह्या बॅग केला सो तुवे सेपरेट ऑर्गनाइज जावन हाडनो दरकಡೆ लायकून जोडसून दवरता एक बॅग ಅಂತೂ विंगड दरकಡೆ ಏನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಕೊರ್ತು ಮೊನ್ನ ಗೆತಿಲ್ ತಶಿ ಈ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಕೊರ್ನು ದರಂತು ಕಾಪುಣಿ ಲವ್ಲಿ लायक विषय ओके तक जनाल रिएक्शन कशे मस्त लायक रिएक्शन ऍक्च्युली त्या बॅगाक बरे कस्टम प्रिंट कोण घेताची अच्छा कस्टमर्सांक एम्प्लॉईसांनी दिवच्याक गिफ्टिंग पर्पसाक मस्त वता ते बॅग गुड आयडिया मस्त जना इष्ट जाला ते आता आमक एक हांवें निमगे तुमगे लागी कसं म्हळ्यार क्लॉथ बॅग ते कशी इको फ्रेंडली म्हण जाता आता प्लास्टिक बॅग परिसराक हानिकारक म्हणून सगळ्यांक गोतसा तांतू सिंगल यूज प्लास्टिक असता मायक्रो प्लास्टिक म्हणटाचे ते वन टाइम यूज करून उडयताची ते मस्त नेचराक मस्त वायट ते बट आमगेले इको फ्रेंडली क्लॉथ बॅग हे बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल रियुजेबल ड्युरेबल सो वॉशेबल मल्टिपल पर्पस यूज करे वेस्टेज कम उणी दिसता तशी लायक आयडिया तशी तुमका PRCI आणि ग्लोबल चेंबर्स म्हळ्यार हांगा अवॉर्ड्स मेळले आसा सो ह्या तुमगेल कंपनीक वैयक्तिक ग्रोथाक आनी पळय कशी यूज जाली म्हण लागताची मस्त यूज जाला आता मेळल वय अवॉर्ड्सा निमित्त मस्त यूज जाला कस्टमर्सां वरे आमगेल वरे ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗೆತ್ತರಿ ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ आम्ही परचेस करीत वर्थ इन्व्हेस्टमेंट तशी लेखून आमकां मस्त एन्क्वायरीज ऑर्डर्स येतात ताजे निमित्त अवॉर्ड्सा निमित्त गुड पब्लिसिटी ऑल्सो पुरा जन एव्हरीवेअर इट गोज
आणि ते अवॉर्ड्स मेळचे एक इझी जॉब नाही ते खंडित तुमगेले हार्ड वर्क तुमगेले कमिटमेंट सगळे ते ಒಟ್ಟು ಜನ तुमक मेळले कंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू ताज ಒಟ್ಟು आणि एक 3-4 अवॉर्ड्स मेळले सर ताज विषय सांगितलं वय GSB सभा मुंबई या तांनी ह्या वर्ष म्हाका मार्च अंदापोलो श्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार दिला म्हाका मस्त खुशी जाले कोंकणी हांव जाल्ले निमित्त तांणी म्हाका रेकग्नायज करून अवॉर्ड दिल्लेले तांकां कशी अप्रोच जाली म्हळ्यार कशी कळ्ळी तांकां तुमगेले प्रॉडक्ट काही तांणी सोदून काडकी तांणी सोदून काडून म्हाका आपयलेले वाव ग्रेट तांणी वर्सा एक 4 जाणां दिताची काही अवॉर्ड्स कोंकणी पीपल मात्र तांत ह्या वर्ष तांणी म्हाका एकले चूज केला वंडरफुल ग्रेट नेक्स्ट कडेरी MSME स्टार्टअप अवॉर्ड ते बँगलोरांत मेळ्ळे कडेरी मैसूर रत्न अवॉर्ड चाणक्य अवॉर्ड रिसेंट जावन गोवांत मेळ्ळे ते चाणक्य अवॉर्ड म्हळ्यार इको प्रॉमिसिंग बिझनेस हो अवॉर्ड हो तांत बरी गोवाचे चीफ मिनिस्टर वय प्रमोद सावंत अशी मस्त अवॉर्ड मेळ्ळा ग्रेट कंग्रॅच्युलेशन्स व्हेरी भारी खुश जाता सर तुम्ही एक अवॉर्ड मेळचे मना दवर न्ही जाल की न्ही तुम्ही काम करता गेलेल्या ना तुमकां ते अवॉर्ड जायले एक भारी लायक विषय ओके आता तशीच उलयतना तुमगेले हॉबीज कसं पुरो हॉबीज आसा तुमकां हॉबीज म्हाका मेन कुकिंग मस्त इंटरेस्ट आसा कुकिंग या कडेरी ट्रॅव्हलिंग लिसनिंग टू म्युझिक कडेरी मुवीज पळयताचे आमी मस्त मुवीज थिएटरा वचून मुवीज पळयता हांव अँड देन वॉचिंग प्ले असता पळय ड्रामा मैसूरांत मस्त लायक रंगायणा ते पुरो आसता थंय लायक ड्रामा येता आसता खंयचे कन्नड कन्नड मेन कन्नड कन्नड आसता तुम्ही ट्रॅव्हलिंग म्हणले सो ट्रॅव्हलिंग खंयचे खंयचे गांवांचे खंय तुमकां वचचे भारी खुशी जावची जागो खुशी येवची म्हणजे मस्त जाग आसाची तांतू म्हाका मस्त खुशी जालेले कन्याकुमारी त्रिवेंद्रमा लागीं हांव ते एक एक्सपो गेलेली त्रिवेंद्रमाक तेन्ना ताजी थंय गेलेले तेन्ना आमी लागीं कसो कसो असो सायट सीईंग पुरो करून येता सो कन्याकुमारी चमकललींची ते मस्त खुशी जाली म्हाका ते प्लेस ग्रेट ओके एक्सपोज आनी फेर जावतना तुमकां जनाल रियाक्शन कशी आसता भारी खुशी जाता तांकां आमगेले प्रॉडक्ट पळयतना एक इको फ्रेंडली प्रॉडक्ट जाल्ले निमित्त मस्त लायक करताची लायक कोण परचेस करताची नेक्स्ट ऑर्डर दिताची मस्त एनकरेज करताची खुशी जाता रियाक्शन एक लायक प्रॉडक्ट हांव एक दितास म्हूण म्हाका बरें सॅटिस्फॅक्शन कस्टमाइज्ड कोण तुमगेले स्त्री शक्तीकरण म्हळ्यार एम्पवरिंग विमेन तांचे भितर तुमगेले कसं विमेन काम मेळचे तसं की तुमगेले बॅग म्हळ्यार आमगेले आशिल्ले टेलर्स आसा न्हू बॅग स्टिच करचे पुरो जन वुमन एम्प्लॉईज एक मोर देन एक 100 जन लेडीज टेलर पर्टिक्युलर आमी लेडीज घेता आसाची ग्रेट तांकां एक एम्पॉवरमेंट जावका म्हणूची आमी तांकां सपोर्ट करता गुड आयडिया लायक विषय तशी एक तुमगेले बिझनेसा निमित्त मस्त जनाक वय 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 आमगेले जिवन बनता जिवन आनी कोणाक एक डिपेंड जावन आसूं का म्हणून घरकडे कोण कोणाल परिस्थिती कशी असते म्हणून सांगू जायना एक बायल मनशान तांणी एक काम करून तांगेले जीवन तांणी पळोवंक घेवचें आसता ताजे भशी ग्रेट खंयचे ना आता तुमगेलो पतिदेव श्री प्रीतम शेणाय आणि पोतू शक्ती शेणाय हांगेल दोग्गाले बेंबल तुमगेले बिझनेसाक कशें आसा मस्त म्हळ्यार मस्त असं मेखेल बम म्हणून डे 1 तुकून म्हाका सपोर्ट केला इवन आज बरें करता असतो सो तागेल सपोर्ट ना अशी कसने साध्य हे मुखार वच्चे जायना इतले म्हणटा म्हाका फॉर एव्हरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मॅन येस येस गुड असतो somebody has to be there आनी पोतू तशी तागेले MBA जावन डिजिटल मार्केटिंगान तो केलेलो ताणें तो म्हाका प्रमोशन हाका एडवर्टायजमेंटा पुरो हेल्प करता वंडरफुल ग्रेट आता तो ताजे वटूची MBA जात तरी एक कंपनी जॉब आहे प्लस मॅजिक शोज आसता तो पॅशन म्हणून तो करता आज वेळ तुगेले कसले अभिप्राय ताणें अशी हॉबी जावन ते मॅजिक स्टार्ट केलेले कडे कडे ताका परफॉर्म करचे इंटरेस्ट आयले डेज ऑफ 12-13 म्हणटानाची परफॉर्म करू स्टार्ट केले ताणें म्हळ्यार सन बर्थडे शोज आनी प्रॉपोचे स्टार्ट केले ताका तशी ताका तांतू इंटरेस्ट आयले
ताजे ताण कसं केलं MBA कम्प्लीट केलं डिग्री करून BCom करून MBA जाता तर काम मिळलं कंपनीत बट ह्या बरे तक सोडू मन ना कळवे हॉबीवर सो आता दोन्ही पॅरल जाऊन करता असतो ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತೂ ಐಲರಿ Passion and job. yes together. ದೊನ್ನಿ ಟುಗೆದರ್ ಒಟ್ಟು Yeah, very is enjoy great, great. The magic shown तो तक इंटरेस्ट कसं कारण आशिल्लें? ते म्हळ्यार मेगेल बॉम्ब म्हणलो अंत आशिल्लो म्हळ्यार उदय जादूगर म्हण एकलो फेमस मॅजिशियन वय वय इज अवर रिलेटिव्ह ऑल्सो सो मेगेल बॉम्ब म्हण तागेलो ಒಟ್ಟು काम करता आशिल्लो एक 4 years काम केला ताणें तेदन ते मॅजिक टॉयस पुरा घरा हाडटा आशिल्लो ते हाका करून दाखयता आशिल्लो पुताक सान आसतना मेल पुताक तशें ताका ते इंटरेस्ट इंटरेस्ट आयलें आनी he became a magician now. Yes. Okay, wonderful. yes then 500 shows ಅಂತ मेगेल पुताना 500 shows झाले more than 500 shows yes असं नाईस. आता कसं म्हळार तुमगेल ग्रीन तारा बॅगा खातीर तुमगेल विजन कसं असं? विशन म्हळ्यार आतां लायक चलता आसा बट आमगेल प्रॉडक्ट्स चड बायल मनशांक यूज जातले प्रॉडक्ट्स आसात पर्सस जावं स्लिंग बॅग्स एवरी टाइम स्टाईल चेंज जातना तुमगे वय. बॅग चेंज जाता जाता आसता पूरा डिझायन प्रिंट पूरा चेंज जाता आसता 2-3 months वन्स चेंज जाता चेंज जाता म्हळ्यार सेम डिझायन दवरल्यार यानांची घेनांची आमगेले आसता हे सेम आसा म्हणटा सो आमी एवरी 2 months वन्स चेंज करता आसताची कಡೆ तशी दादले मनशांक कसं ना आमगेले प्रॉडक्ट तांणी निमगे आसताची सो तांकां कसं डिझायन कोरया म्हणून नेक्स्ट लिखला तेरडू वांकानी जेंट्सां लायक तशी रामकृष्ण भिशन अंतू मैसूरचे थंय तुमगेल बॅग तांगेल सेंटिनरी प्रॉडक्ट फंक्शन सेलिब्रेशन वय. तुमगेल प्रॉडक्ट बॅग सिलेक्ट जालेले तेन्ना तुमगेले अनुभव कशे आशिल्ले? वय 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 तो खुशी जाली म्हाका ते ऑपॉर्च्युनिटी ऑल ऑफ अ सडन आयिल म्हाका ते थंय आशिल्ले मेन स्वामीजीक कोण की मेगेल बगे सांगिल मैसूरांत एकले आसा इको फ्रेंडली बॅग्स करता आसती म्हणून ते तागेल मेगेल वेबसायट ते पळोवन ताणें म्हाका आपयलेले मिटिंगाक सो हांव पुरा मेगेल प्रॉडक्ट्स दाखयले भारी खुश जाल्ले ते स्वामींक सो आमगेले आतां 100 years सेलिब्रेशन आसा आमकां तुगेले बॅग्स जावका विथ प्रिंट कस्टम प्रिंट म्हणून सांगून विदीन 8 days भितर हांव ते रेडी करून दिला तांकां भारी खुशी जाला मेगेल प्रॉडक्ट्स पळोवन कॉस्ट प्लस क्वालिटी येस बोथ वेन क्वालिटी प्रॉडक्ट आमगेले अफोर्डेबल प्राइसाक क्वालिटी प्रॉडक्ट व्हेरायटी ऑफ बॅग्स लायक विषय प्रीती. आता तुमके एक स्पेशल अशी एक प्रश्न आहे संपूर्ण उद्यमी प्रयाणाक तुमगेले एक लायनार म्हणजे जलारी कसं म्हणता तुम्ही? वर्क हार्ड 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 मोर हार्ड या ग्रेट वय या जो प्लॅन कसले करी जरा तक तू वर्क करी वय या ग्रेट. आता पर्यावरणीय हव्यासो म्हणा इको फ्रेंडली हॅबिट्स वाडोवच्या खातीर आपणावच्या खातीर अडॉप्ट करचे खातीर आमगेले विक्षकांक तुमगेले दोन्ही संदेश दिवचे जात की पळय हांव कसं सांगता म्हळ्यार जाल तितले प्लास्टीक बॅग यूज उणी कराची कॅरी युअर ओन क्लॉथ बॅग वेर एवर यू गो सो लायक आनी शुद्ध आशिल्ले वारे उदक परिसर योगा मेडिटेशन हे पुरो आसल्यार लायक लायफ लीड परिसर स्नेही जाता वय नायस. आता तुमकां रॅपिड फायर राउंड ओके एक शब्दार आन्सर करता शुअर तुमकां खुशी जावचे क्लॉथ बॅग की जूट बॅग? म्हाका क्लॉथ बॅग वय कसला म्हणून वयत की ताजे टेक्स्चर ताजे म्हणून आमी ते बॅग धरताना एक फिलिंग पर्सनली येस या क्लॉथ बॅग. तुमकां वर्णन करच्या एक शब्द इको फॅशनिस्ट. ओके ग्रेट. खुशीचे जेवण म्हळ्यार नॉस्टॅल्जिक व्हॅल्यू आशिल्ले खंयचे? कोंकणी क्युझिन मस्त इश्ट म्हाका तांतू दाळीताय आनी पत्रडो. वाव तुमगेल सगळ्यांत हॉट स्ट्रेंथ कसले? डेडिकेशन. राईट गुड. तुम्ही ॲडमायर करचे भायल मनीशी उद्देजक फिमेल एंटरप्रेन्योर किरण मजुमदार. हो ओके आय लायक दॅट. यशस्सु एक वाक्यांतू कशें म्हण सांगताची?
हॅपीनेस सॅटिस्फॅक्शन Yes, yes. If you want to say still little more, 3 Ds something. या डिसिप्लिन डिटर्मिनेशन अँड डेडिकेशन Yeah, हे जाऊ का यशस्वी म्हळ्यार त्या 3 जाऊ का जाऊ का त्याशिवाय यशस्वी जायना. नसतात. होय. गो टू स्ट्रेस बस्टर कसं आहे? वॉचिंग मूवीज Okay. Going to the theaters. गोइंग टू द थिएटर्स मोबाईल स्विच पुरा ऑफ करून पीसफुल जाऊन एक मूवी पळोवचो. Correct. गुड मूवी. प्रत्येक उद्योजकांनी व्यापाऱ्यांनी हम्म. बांधून येवक आशिल्ली एक हॅबिट डिसिप्लिनाची डिसिप्लिन जाऊ का जाता. आका ग्रीन ताराक डिफाईन करचे एक रंग. ऑफकोर्स इट इज या ग्रीन ग्रीन आसा. येस येस. तुमगेल दिसू हम्म. सूर जावका जाल्यार त्याशिवाय जायना तसल एक वस्तू खंयचे? आमगेल घरांत एक कॅट असे पेट कॅट मग कुठे सदा ताक पळोवका तागेल उडू आसत मग फर्स्ट अच्छा अच्छा अच्छा. लो ताक पळयत तरी मिगेल काम स्टार्ट. Okay. Very nice. You love animals also. Oh yeah, great, great. तो कॅट्स मस्त इष्ट म्हाका. दोन असतात तालोडी एक व्हड आशिल्ला ते सान येयला. Oh, oh, very nice, very nice. आय लव कॅट. Okay, good, good. Along with all your work, तितले बिझी असली की नी त्या पेट्टाके पळोवन घेवन चंदायर तुमगेल घरांतू मैसूरार आपचे न्हू. वय वय भारी खुश जाली प्रीती तुमगेला उरलो न्हू. आजी तुमगेले टाइम आमगेल वाहिनींतू तुम्ही येवन आमगेलो काडलेले आसा. तुमकां धन्यवाद. आनी कसं म्हळ्यार तुमगेले आवड म्हळ्यार पॅशन आनी तुमगेले उद्देश ಒಟ್ಟು जावन तुम्ही सगळ्यांत एक सान कल्पना केलेले त्या कल्पना आज एक व्हड चळवळी जावन मुखार वता आसा. सगळे कडेन तुमगेल बॅगा विशय लायक नाव घेतिल्लें आसा. अशीच आनीक मुखारी तुमगेल ग्रीन तारा टीम मुखार व्हरतो वच्चो म्हणून आमी विश्व कोंकणीचे टीम शुभेच्छा करता आनी यशस्सू केन्नाय तुमके तरबो म्हणटाची आमी हांगा मुक्ताय करताची. तुमकां धन्यवाद. थँक्यू. विश्व कोंकणी केंद्र आणि जयश्री पै माई म्हाका एक अवकाश दिलेल्याक हार्टफेल्ट थँक्स. मस्त धन्यवाद. धन्यवाद. हिस्सी तुमकां बर देवो. देव सगळ्यांक बर करो म्हणटाची. आनी आमगेले वीक्षकांकय आतां मी पळयलें पॅशन आनी उद्देश खंडीत हे दोन आसमून जाल्यार ते चांग उद्देश जाल्यार सक्सेस आमगेल मागशी खंडीत येता. आतां आमी हांगेले प्रयाणा काणी आयकून प्रेरण घेतिल्लें आसा. तशीच सगळ्यांकय बर जावो देव बर करो म्हण सांगताची हांगा आमी मुक्ताय करताची. मुखावेल व्हिडिओंतू आमी मेळया. नमस्कार.